काणी सांग काणी सांगे बोडली माय काणी सांग काणी सांगे बोडली माय. मोगाच्यानो तुमकां सर्वांक देव बरो दनपार मागता. आज हांव झगडे मास्त्री जंगू म्हणली काणी सांगूक अपेक्षिता. भूतानाच्या एका हळ्ळेंत एक झगडी मास्त्री आसली. नांव तिचे जंगू. सदांच हांचे तांचे कडेन झगडे करचे तिचो स्वभाव. हे वरवीं ताच्या तोंडाक पडूंक तिच्या शेजारची सैरी दैरी स्वता तिचो नवरो सयत पियेतले. एक दीस शेजारचे चेडू मना भितर पोत गुणगुणून नाशिल्ले. जंगू ते आयकून हे पोत खंयसर मेळटा, म्हाका बी हे पोत शिकिचें म्हूण आशा जाती आसा म्हणलें. ते चेडवाक जंगूचो स्वभाव कळीत आशिल्लो देखून कशे तरी करून जंगूक थंय सारसिचें म्हूण आलोचन करून हे पोत पेंटांतल्या आंगडीने मेळटा, थंय तुवें मोलाक घेवयेत म्हणलें. जंगू आपल्या नवऱ्या लागीं वचून बेश्टे घरा बसून वेळ पसार करताय आंगडी कुसून थोडी पोदाक मोलाक घेवन ये म्हणली. जंगूचो नवरो जंगूक मुस्त भियेतलो देखून तो तकली हालोवन पेंटेक आयलो. पोद म्हळ्यार कितें, ताचें मोल कितलें अशें तो आंगडीकारा लागीं विचारी लागलो. आंगडीकार हे पळोवन हो एकलो पिसो आसतलो म्हूण चिंतून मुखल्या आंगडेनी विचार थंय पोद मोलाक मेळटा म्हणलो. जंगू सांज पर्यंत पेंटेंत बयलो कितेंय प्रयोजन जावंक ना. अशेंच वाट सागसिताना एक हुंदीर मांटे कोणचे ताणें पळयलें. तो मना भितर गुणगुणून खोणचे खोणचे सरा सरा म्हणलो. आनी की मुखार वयताना एक सोरोप सर करून सरून वेचे ताणें पळयलें. तो मना भितर मुखार मुखार सर सर म्हणलो. आनी की मुखार वयताना एक सो पिळी दोळे सोन पळे लागले ताणें पळयलें. तो मना भितर पळय पळय हेवशीन तेवशीन पळय म्हणलो. आनी की मुखार वयताना एक चितळ उडून उडून वेचे ताणें पळयलें. तो मना भितर चिंतून उडून उडून धांव 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 म्हणलें ताणें आपणायतल्याक. घरा येवन आपल्या बायलेक आपोवन पळय जंगू हांवें पोद मला घेवन आयला पळय म्हणलो. सरा सरा खोंड खोंड मुखार मुखार वस वस पळय पळय हेवशीन तेवशीन उडून उडून धांव धांव म्हणलें ताणें. जंगूक हे पोद आयकून भारी खुशी जाली. ताणें ते पोद पट्ट्यान ताळो घालून खावंक सुरू केली. त्या राती मध्यानेर सोर जंगूच्या घराक खान्ना घालूंक आयिल्ले. सोर उणती लागीं वचून खणूंक सुरू केली. जंगू त्या राती स्वप्नांत सयत पोद गुणगुणून आशिल्लें. सर सर खोंड खोंड म्हणलें ताणें. सोर भियोन दिशेन गेले. दुसरी पंक्त गावंक सुरू केली जंगून. मुखार मुखार सर सर सोर आनी की भियोन त्याशीन याशीन पळय लागले. जंगून तिसरी पंक्त गावंक सुरू केली. पळय पळय हेवशीन तेवशीन पळय म्हणलें ताणें. ती सोर आनी की चड भियोन ह्याशीन त्याशीन पळय लागले. आनी म्हाका आमकां मालकिणीन पळयलें आसतलें म्हूण चिंतून सुराटी मारून धांवन गेले. जंगून अकरेची वळ गावंक सुरू केली. धांवन धांवन उड उड मार म्हणलें ताणें. सोर आनी की जोरान धांवन गेले. अकरेक ह्या पोदा वरवीं जंगून जगडचेर रावन आपल्या नवऱ्या संगी मोगान दिसरे लागले. देव बरें करूं. सर्वांक म्हजे प्रणाम. हांव तुमकां एक अप्रुपाची सैरी म्हणली काणी सांगता. एक पावटी लक्ष्मीक आनी विष्णूक भूलोक भोंवून येवची आशा येवन ती तांचो वेश बदलून भूलोकांत प्रत्यक्ष जाली. पोरणे वस्तूर मेळ्यांक हातान कोल म्हातारपणान बागवाली पाट अशें ती दळिद्रां बरी दिसतेली. जोर पावस येतलो. त्या पावसान ती भिजोन गेल्ली. रक्षणे खातीर इशीन तिशीन पळेव नासली. पयस एक ग्रेस एजमनीचे घर दिसले. बागेल बडयले. एका ग्रेस एजमनीन बागेल उक्ते केले. दोगांय दळदिरा बरी उबे आसली पळोवन तिणें तोंड हिवळायले. आम्मा पावस येवन सामका इल्लो आसरो दिया. परतले विष्णून आनी लक्ष्मीन हे चैत्रनी आयल्यांक जागो दिवंक मुखार आसा. ग्रेस एजमनीन धडारकन बागेल घालें. त्याच ग्रेस एजमनीच्या घरा मुखार एका दुबळ्या रायताचे गडसल आसले. थंयसर बागील बडयले. एका स्त्रीयेन बागील उक्ते केले. दोगांय तोंडान आंकडचे तिणें पळोवन येया भितर या म्हूण आपोवन तांकां दुसरी मुस्तायकी दिवन तुमकां समाजांचे अस्तर आमचे लागीं ना. थंड अस्तर घाल नासल्यार भलायकी बिगडटा म्हणाली. लक्ष्मी आनी विष्णू आंबोर पिको हांसो दिवन तिणें दिल्ली मुस्तायकी न्हेसोवन आयली.
तिथल्या त्या स्त्रियेन हुनून बकऱ्यो कण हाडल्यो. म्हजो नवरो रानांक लांकड हाडूंक गेल्या. ताचे खातीर म्हण हांवें ही बकऱ्यो केल्ल्यो, पूण आतां तुमी खाया, हांव ताका दुसरी बकऱ्यो कण दिता म्हणाली. ते दोगांय बकऱ्यो खावन आसतना रयत लांकडाची रास घेवन भितर आयलो. भितर सैरी बसून आसचे पळोवन तांकां वंदन कन्न. आमच्या तसल्या दुबळ्यागर तुमकां बकऱ्यो सण दिवंक दुसरें कांय ना म्हणालो. दीस वाडटच लक्ष्मी आनी विष्णू तांची सकल्ली मुस्तायकी घालून वसोंक भायर सरली. तितल्या रयत जड्यान तांकां एक बकरेची पोटली दिली. रयत जड्याचे खालतेपण, सेवा मनोभाव आनी अतिथी सत्कार तांकां भोवसड मेसवाले. तुमकां बरें जावं, तुमी सुरू केल्लें काम सांजे पर्यंत करून रावा म्हूण ती भायर सरली. घरांत एक मोठी जोळ ना. सांते कसोन जोळ हाडणे. भितर बुटयेंत एक नाणें आसा, ते काण घे. रयताच्या बायलेन रयताक सांगले. तो जायत म्हण तकली हालोवन बुटी सायकला वयर दवरलींच. बुटी वमते पडली. अब्बा कितें आ चाप. बुटयेता नाण्यांची रासच पडली. कितले पटी बुटी वमते घाल्यार नाण्यांची रासच पडो नासली. आता रयत जड्यांनी सोबीत घरा बांधली. आता रयत एकलो ग्रेस्त मनीस. पहिले कष्टाचे जीवन सार नसली एकदम ग्रेस जाल्ली पळोवन खुशिल्या घरच्या येस मनी गळ्यांत लासूंक सुरू जाले. रयताची बायल भोव मुग्ध स्वभावाची. तिने घरा आयिल्ल्या अप्रूप सैऱ्या विशीं आनी तांच्या बेसामा विशीं तिका सांगले. परतून ते जोडे आयल्यार तांचो बरो उपयोग करीचे म्हण ती चिंतेली. 3-4 महिने पाशार जातच लक्ष्मी आनी विष्णू परत्यान दळिद्रांचो वेश घालन त्या येसमनीच्या घरा मुखार प्रत्यक्ष जाली. बागील बोडयले. ग्रेस येसमनीन बागील उक्ते केले. तांकां पळोवन तिका भोव संतोष जालो. व्हडा संभ्रमान तिणें तांकां भितर आपयले. दुसरी मुस्तायकी दिली. भुनून बकऱ्यो करून हाडल्यो. दीस वाडटच लक्ष्मी आनी विष्णू तांकां वंदन कन्न. तुमी केल्लो सत्कार आमकां भोवसड मेसवालो. तुमी आज सुरू केल्लें काम सांजे पर्यंत करून रावा म्हूण सांगून भायर सरली. उपरांत भितर येवन कोण्णे पळोवन असो म्हूण बागील भद्र कन्न घालून बुट्टी ओमते घाली. तिणें चिंतले भांगाराची रास पडटा म्हूण, पूण पडली फातरांची रास. कितले फावटी बुट्टी ओमते घाल्यार फातरांची रास पडो नासली. हे पळोवन ग्रेस येसमोनीक तिची सूख समजाली. उपरांत ती माथ्यार हात दवरून बसली. ह्या काणयेंतल्यान आमकां मेळचो सारांश कितें म्हणल्यार आमी उपकार करचो बऱ्या मनाचो जावन आसाचे. विना आमच्या स्वंत फायद्याचो वा आमच्या स्वार्थाचो जावंक आसो नजो. देव बरें करूंक. एका गावाच्या दर्यातडीर एक मांकोड आणि एक कुर्ली संतोषान जियेताली. मांकोड एक मेपल रुखावेर जियेतलो आणि कुर्ली एक व्हडल्या फातराच्या माट्यांत रावताली. एक दिसा ती दोगांय सांगाता मेळ्ळी. मांकडाच्या हातांत एक आंबो असलो. तो ते कुशीन चिवीत असलो. एकच सणे त्याची दिश्ट कुर्लीच्या हातांत असला मिठाची बिस्किटेवर पडता. आंबो खाऊन जावंकानी मिठाची बिस्किट खाला बारे रूस म्हण चिंतून ती बिस्किट आपणावंक वंकूंक केल्ला बरे नाटन करता. मांगडा मामा कितें तुजी भलायकी बरी नावे, कित्याक वंकूंक कश्ट जाताय म्हण कुर्ली बिरमोतेन विचारता. ताकात मांकोड नटन करते. कितें सांगचे कुर्ली बाये, म्हजी भलायकी बिगडला. ह्यो आंबो कुसलो म्हाका वंकूंक येता. तशें जाल्यार घे ही मिठाची बिस्किट खा. ही मिठाची बिस्किट खाला रूस बदलाता, जिबेक बरेंपण लाभता. ओहो कितलो दयाळ तूं. तर तुका ह्या मिठाची बिस्किटे बदलाक दुसरें कांय नाकावे. म्हाका तुजी आंब्याची पार दी पुरो म्हूण कुर्लेन सत्यान सांगलें. मांकडान कुर्लेक ती पार दिली आणि तो ती बिस्किट घेवन रुखार चडलो. कुर्ली ती पार घेवन भायर येयली आणि चिंतूंक लागली की ही हेच्या भितरले तिळ खावचे वा ही पार रोवची. तिणें निमाणेन पार रोवची म्हूण चिंतलें. तिणें पार रोवचें म्हूण चिंतलें. रात जावन सकाळ जाली. सकाळी आजापेन
ती पार झाड जाल्ले त्या झाडांतले एक रूख जाल्ले त्या रुखान मस्त आंबे असले तिणे चिंतले की ते आंबे खावनच पोट भरचे पूण तिका रुखार चडोवंक येयनातले ताका तिणे मांकडाची रुखार चडोवंक मांकडाची कुमक विसारचे म्हूण चिंतले ती मांकडाच्या सरशीन गेली मांगडा मामा तुवें दिल्ली पार आतां व्हडलो रूख जाला तेंतू मस्त आंबे आसात म्हाका रुखार चडोवंक येयना तूं रुखार चडोवन म्हाका थोडे आंबे काण दितय गी म्हूण तिणें विचारलें ह्या पोखरी मांगडान तिच्या सतीपणान वायटच चिंतले तो रुखार चडोवन आपणाकच आंबे खावंक लागलो तिका एकच एक आंबो समेत दिवना तेणें ती घाबरली आनी ती विचारी लागली मांगडा मामा तूं म्हाका अशें कित्याक करताय म्हाकाय थोडे आंबे दी पूण त्या पोखरी मांगडान एकच एक आंबो कुर्लेक दिवना आनी तेणेच पुरो आंबे खाले निमाणें तेका एक रोसाळ आंबो मेळ्ळो त्या रोसाळ आंबे घेवन तिणें कुर्लेच्या आंगा वयर घाले कुर्लेचें आंग अणटण जालें तिका चलूंक सयत जावना रातीक जोर पावस येलो त्या जोर पावसाच्या उदकाक तिचे आंगार असले रोस पुरा करगाले तिका चलूंक जालें तिणें चिंतलें की हांवें मांगडाक इतले उपकार करून तेणें म्हाका अनुपकारच केले हांवें ताका भूत शिकयची म्हूण तिणें चिंतलें दुसऱ्या दिसा सकाळी ती मांगडाच्या घरा मुखार गेली आनी विचारी आनी सांगी लागली मांकडा कडेन म्हज्या घरा मस्त मिठाची बिस्केट आसात तुका जाय मू तूं म्हज्या घरा यो हांव तुका दिता मांकोड आनी कुर्ली सांगाता कुर्लेच्या घरा गेली थंय तिणें एक कुडांत उजो जळटालो त्या उज्यांत तिणें एक पटाकी घाली त्या पटाकीच्या आवाजाक मांकोड धांवून गेलो ह्या काणयेची नीत आमी दुसऱ्यांक अन्याय करूं नजो देव बरें करूं